हाय हॅलो नमस्कार. कार्मेल किरण मिडियाच्या सर विक्षकांक मोगासो प्रणाम. हांव चिंता क्रिसमसाची तयारी सगळ्यांची जाली. घरां नेकेत्र उमकळावन जाली, गोटो करून जालो, क्रिसमस ट्री सुरंगारावन जालें, कुसवार थोड्यांनी बजला आसलो, थोड्यांनी बेकरींत हाडला आसतलो, कितेंय जावं दी. क्रिसमसाच्या सर्व डेकोरेशना पैकी एक आमकां मोगाचें काळजाक लागशिल्लें जावन आसा नेकेत्र. म्हाका उडास आसा, हांव ल्हान आसतना आमगेर कारण नातलो आनी आमी आमच्या मामा घर वचून व्हडली लिंकिरी हाडची आसली वास्याची आनी ती हाडून ती घरा चिरची. ताचे उपरांत ताका व्हडलें सयत एक नेकेत्र करचें आनी ताका पेपर घालचें आसलें, पेपर. आनी ताचे उपरांत ती व्हडले एका तेंकडेक उमकळावची आनी आमकां कारण नातलो त्या देखून आमी ताचे भितर चिमणी दवरची आनी सांजेर तें स्टार सकयल देंवोवचें, चिमणी पेटोवची, परतून वयर व्हरचें, सकाळीं परतून काडचें, चिमणी भायर काडची, स्टार परतून वयर व्हरचें. असलें पुरो सर्कस आमी करते आसले. पूण आतां तसलो समस्या ना जाला. हांगासर बाळूक जेजूच्या पुणशेतांत आमी ह्या फावटी क्रिसमस स्टार कॉम्पिटिशन आसा केल्लें आनी अपुर्बायेचीं 30 नेकेत्रां आमच्या स्पर्धेक आयिल्लीं आसात आनी हांगाची लागशिल्लीं न्ही. थोडी बेळा तावन आयलीं, थोडी नाई नाडतावन आयलीं, थोडी होन्नावर तावन आयलीं आनी अशें सगळ्या दक्षिण कन्नडा तावनूच ह्या दक्षिण कर्नाटका तावनूच म्हणयत जायतीं स्टारां आमकां आयिल्लीं आसात आनी तांचे लागीं आमी संवाद चलयल्लो आसा. कशें तांणी स्टार केलें, कितें तांची स्पेशालिटी आनी ताचे मुखांतर कितें ती संदेश दिवंक आशातात. येया हीं स्टारां पळोवया आनी ह्या स्टाराच्या स्पर्धिका लागीं थोड्यो गजाली करया. म्हजें नांव रोशन डिसोजा. हांव नायनाड फिरगेजेतोन आयले. हांव म्हजी माय लिली डिसोजा, म्हजी पोतीन लविटा डिसोजा, पूत रणशोन डिसोजा आनी रेनिल डिसोजा. आमी हे नेकेत्र हांगा बाळूक जेजूच्या पुण्यक्षेत्राक हाडून आयले. हांव हे हाचें सगळें काम आमी लिंकिरेतावन केल्लें जावन आसा. सांगातास पोवलेंत हाचें फिनिशींग दिल्लें आसता. हाचें बॉर्डर लायन आमी पोपळांची सरलां घालून हाचे कलर दिला आनी पाटलीकूच तोंड म्हळ्यार कोलूंक घालून फिनिशींग दिलां. सांगातास हाचे फ्लावर आनी पोवले तावन केलां आनी हें काम लविटा डिसोजान फ्लावराचें काम पुरो बऱ्या रितीन केलां आनी एंटायर फॅमिली आमी हातूं काम केल्लें आसता. भुरग्यांनी सांगातास लविटान मायन सगळ्यांनी हाका मस्त सहकार दिला आनी एका हप्त्यांत हें कंप्लीट केलां आमी आनी मस्त खुशी जाली. हे आमकां एक अवकाश करून दिल्ल्याक पाद्र्याबांक हांगाच्या विगार बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक तुमकां सुमेस्तांक क्रिसमस, मॅरी क्रिसमस आनी हॅप्पी न्यू इयर. सर्वांक बरो दीस हांव मागतां. आमी जावन आसा मारिया डिसोजा म्हजें नांव आनी म्हजो पती आसा राकेश क्रास्ता. म्हजीं भुरगीं रिशॉन, रियॉन आनी रिल्सन क्रास्ता. आमी बंटोळ आग्रार फिरगजेतावन आयले. हांव आमी हांगासर ह्या पूण शेताक हें नेकेत्र कॉम्पिटिशनाक हाडून आयले. हांव ह्या कॉम्पिटिशना फाटल्यान आमी 10 दिसां तावन वावर करतेत आसा. हांगासर उपयोग केल्ली वस्तू जावन आसात आमी रीप, ताचे उपरांत सुंबां, गोनी आनी पोपळांची सरलां. हें नेकेत्र एक इको फ्रेंडली जावन आसा, म्हणजे वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट. उण्या बजेटींतावन आमी कशें एक बरें एक गरज आमी एक नेकेत्र तयार करयेत म्हणलें हांगासर एक आसा. आनी हांगासर आमी नेकेत्र सगळ्या सांगाता मेळोन हें तयार केलां. स्पेशली म्हज्या भुरग्यांनी सकाळीं सांजसर इस्कालाक तासोन उपरांत इस्कालाचो वावर तशेंच घरा ह्या नेकेत्रा फाटल्यान तांणी सबार वावर केला. सगळें हेल्प तांणी आमकां दिलां. तशेंच आसतना मस्त खुशी भोगता. भुरग्यांचे एक टॅलंट्स आमकां मुखार हाडूंक एक अवकाश, तशेंच तांकां एक आमी वडिलांनी पाठिंबो दिल्ले बरी आसा. अशें हें नेकेत्र करतना आमकां मस्त खुशी जाल्या. सगळ्या कुटुंबाक आमकां आनी तो मेतेरपण आमचें दाखोवंक आमकां एक अवकाश जाला. ह्या अवकाशा खातीर आमी बिकारनाकाट्टे इन्फंट जीजस पुणशेताकच्या सर हांगा वावर करच्या सर विगारांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मुखल्या वावराक आमी शाबासकी पाठयता, तांकां अभिनंदन दिता. आमचें एक टॅलंट आमकां मुखार हाडूंक अवकाश करून दिल्ल्या खातीर सगळ्यांक ह्या तर्फेन आमी सगळ्यांक हॅपी क्रिसमस तशेंच बरें नवें वर्स मागता. म्हजें नांव जॉन रॉड्रिगीस.
हांव होन्ना व्हरता सेंट सेबेस्टियन पिरगेजे तावन येयला हे स्टार हांवें एक बॅम्बोन केलेलो आसा हे भितर स्टाडी रेडी केलेले बॅम्बोन केलेलो आसा मागीर हे स्टिच हांवें लाकडांनी केलेलो आसा आनी ताका लायट दिलेलो आसा भितर आनी ल्हानसो बाळक जेजू दवरलो आसा स्पेशल काय ना एक्चुली देव गर्वान गोट्यान जल्मले न्हू तशें आमकां क्रिएटिव्ह खातीर करचे खातीर आमी एक नॅचरल दिसचे खातीर आमी एक लाकडान केल्लो आसा ओन हातीन केल्लें आसा हें म्हजें नांव राजेश डिसोजा वर्काडी पिरगज सामाते वाडो पावोर थंय तावन आमी हांगा आयल्या कासरगोड वराडो आमी लास्ट टायम हें केद्र केल्लें आमकां 3rd प्रायज मेळ्ळा देखून त्याच उमेदीन ह्या फावटी आयल्या आमी हे करूंक आमकां 15 दीस लागले आमी हे रंकरी तावन करना मागीर हे लुगाट मारून काम केलां आमी और वाड्याच्या नांवार आयल्या आमी आमच्या वाड्यांत 41 कुटुंब आसात तशें व्हडलो बरो सपोर्ट आसा मस्त खंयच्याय करून लास्ट टायम केल्ल्यान ती मस्त सपोर्ट दिला ह्या फावटी तशें आमकां वाड्याच्यांनी मस्त सहकार दिला वचपाचें म्हणलें लास्ट टायम मेळ्ळ्याक त्याच उमेदीन ह्या फावटी तशेंच आयल्यात आमी कळ्ळें मेळ्ळी प्रायज मेळ्ळात म्हणून सर्वांक भागीनतालो बस हांव गांवान विजयची स्टार कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट करना हांवें हे पिस्ता सेल्सांत केलां आनी हे सायडीचे हांवें नायलॉन म्हजें नांव फेल्सी लोबो हांव विजयता न्हू सान फ्रांसीस सावेर पिरगज विजय हे हांवें स्टार पिस्ता सेल्सांत केल्ले खावन उडोवनचे सेल्स म्हजे सडता हांवें करची यूज एंड थ्रो वस्तू तावन तशें ताचे उपरांत हे बाट्स यूज केल्यात हांवें सायड मागीर हे ताच्या सायड नायलॉन रोप यूज केल्यात हे म्हाका एक 15-20 दीस लागले म्हाका हें करूंक हे म्हज्या न्हवऱ्यान एक बेज एक म्हाका रेडी करून दिल्ली तशें हांव घरांत आसले वरवीं हांवें हें पुरा करता तशें हे एक अवकाश आमकां स्टार कसो एक अवकाश करून दिल्ल्या बिकारना काडटे इगर्जेच्या बाळक जेजूच्या इगर्जेक हांव देव बरें करूंक म्हणटा तशेंच भागीनताला फेस्त तुमकां मागता म्हजें नांव प्रवीण वास हे नकेत्र तयार केलां हांव केल्ले पिरगजीचो हे नकेत्र तयार केलां वासाचे हातूंत तयार केला आनी हाका सूत आमी रेवड बांदला आनी हे पिंतूर एक गेला मदें एक ल्हानसो गोठो करून मागीर एक बल्बू हाका एक वायर करून बल्बू दिला आमी एक दिसांनी केला आमी सगळ्यांक नेताला पेस्ताचे शुभाशय पाठयता म्हजें नांव दिप्ती लिजी गोन्साल्वीस हांव फालदेने पिरगजीची हें वाशा तावन केलां वाशा कानाडूंक डेल्टनाच्या डाडान हेल्प केलां तशेंच हे वाशे आनी कोलू घालून आनी बक्काच्या सहाय्यान बांदून हाडलां हे कोलू आमी निरुडे पिरगजी तावन हाडला कोलू हाका आनी तुमकां सर्वांकी क्रिसमसाचे शुभाशय पाठयता आनी तूं डेल्टनाचे चड मेतेरपण आसा ह्या नकेत करूंक देव बरी सांज मागता सर्वांक म्हजें नांव जेश्मा हांव सेंट जॉन दी ब्रिटो शेशनारामपाडीचें आनी हांव हांगा प्रस्तूत KMC ज्योती KMCंत काम करना आसा एज अ लॅब टेक्निशियन जावन हे नकेत्र आमी 3 जाणांनी कुर्सून केल्ले म्हणल्यार म्हजें कोलिग्सांनी सर्वांनी कुर्सून केले हाचे बेज जावन आसा आमी बॅम्बू स्टिकान केल्ले सो हाका फुल्ल आमी रवडयले काले रट्टाचे पिसांत आमी कवर केला फुल्ल आनी हे फुलांनी पुरा आमी पेपरांत स्ವಂತ पेपरांत करून क्रिएट करून आमी केला आनी हे स्टार्स आनी पुरा हे स्टार्स आनी पुरा पेपर्सांत केला आनी हे टी कप यूज केला आमी वेस्ट टी कप आनी हे जावन आसा बायबला भशेन केला देवाच्या शब्दांत उब जाल्लो म्हळ्यार तो केला आमी सो हे चेरीस जावन आसात आमी थर्मोकॉल्सान बॉल्स करून ताका पेंट्स दिला सो हाचे बॅकग्रावंड जावन आसा चंद्र आनी नकेत्रां बरी करून ताचे बॅकग्रावंड आमी केला सो जालें सर्वांक मेरी क्रिसमस म्हणटा गुड इवनिंग तुमकां समेस्तांक बरी सांज मागता म्हजें नांव साविता हांव बेळा पिरगेजीची हांव हांगा KMCंत लॅब टेक्निशियन जावन वर्क करतात आसा
आमी हे नेकेत्र सुंबातावन केला आनी हे बेज करूंक आमी नाईट आमी केले आमच्या फ्रेंड्सांनी आनी आमी हे सुंबातावन 2 घंट्यांनी आमी हे काम फिनिश केला आनी हे कट्टे हे नारळाची कट्टी आनी आईस्क्रीमाचे हे आमी स्टिक हे तांतून आमी हे स्टिक केला आनी याचे आउटलेट आमी सुंबातावन 2 घंट्या भितर आमी हे फिनिश केला आमी तेका स्टाफांनी आमी हे काम केले कट्टी आमी नारळाची कट्टी हे वयल्यान आमी घरांत कर्न हाडले हाचे शेप हे कर्न ताका आमी डेकोरेशन करन आईस्क्रीमाच्या खड्डे तावन ताका डेकोरेशन केलां तुमकां समेस्तांक मेरी क्रिसमस आनी हॅपी न्यू इयर म्हजें नांव प्रदीप हे स्टार करूंक आमी कार्डबोर्ड आनी तशेंच जल्ली पातोरो यूज केल्यात तशेंच इल्ले सूत पुरा यूज केला सगळ्यांक हांव नाताला फेस्ताचे शुभाशय भेटयता थँक्यू म्हजें नांव जॉयसन सिक्वेरा आनी तो सॅनियन मारियो डिसोजा आमी बेंदूर फिरगजीची आमी हे नेकेत्र केला आयच्या इन्फेंट जीसस कॉम्पिटिशनाक हे आमी कप केक्साचे हे कप यूज करन हे स्टार केला आमी आनी मोर्दे आमी गर्दनाचो गोठो केला म्हजें नांव स्टॅनी डिसोजा आमी जे बप्पलतान आयला आनी ही एक आमी स्टार केला हे 1/7 केला आनी स्पेशली जावन ही बेबी जल्लींत आमी न्ही थोडा इल्ली मेहनत केला आमी आनी जावन आसा मुखार एक ल्हान गर्दनचो गोठो आनी स्पेशली जावन इतले मेहनत केल्ले बेबी आनी गम तुमकां आनी सगळ्यांक देव बरें करून हॅपी मेरी क्रिसमस हॅपी मेरी क्रिसमस हॅपी क्रिसमस मेरी क्रिसमस हॅपी मेरी क्रिसमस हांव केविन डिसोजा लॉरेटो टावन वो क्रिस मॅलवेल डिसोजा म्हणून वो फर्स्ट BUC शिकता सो हाज्या नांवान आमी हे स्टार दिवचे कॉम्पिटिशनाक आमी लॉरेटो टावन हे स्टार काडून आयल्या ह्या स्टारांत आमी चडाव फुल्ल कुसवारत यूज केला आजकाल क्रिसमस म्हळ्यार संभ्रमंत कुसवाराचो बिजनेस जावन गेला क्रिसमस ट्री सांता क्लॉज ಎಂತ सगळे जावन गेला हाजे मध्ये आमचो जेजू एकली पडून तुवेता खंय पळयल्यार देखून आमी ह्या कुसवाराचे नेकेत करन जेजूक आमी एक केकीचेर घाला थंय आमी गर्दाचो गोठो करचें चिंतलें पूण जेजूक सड्ड दुबळो करचें नाका म्हणून आमी केकी मदें घालून सगळ्यांच्या मदें जेजू आसूंक जाय आमच्या कुसवारा मदें जावं आनी कितेंय जावं देखून आमचो थीम असो आसा गम्मत कुसवार जेजू मात कावनेर अशें म्हूण आमी चिंतून हें नेकेत्र केलां तुमकां सोमेस्तांक आमी बागी नातालाचें फेस्त मागता हॅपी क्रिसमस टू एवरीवन आनी तुमकां सोमेस्तांनी संतोश पावा उल्हास करा कित्याक जेजू आमचे मदें जल्माला म्हजें नांव किशोर वेगस हांव बजाल पिरगस्तान हांव ह्या सेकंड टायम हांव पार्टिसिपेट करना आसा 12 वर्सां आदी एक हांव पार्टिसिपेट केला हे म्हजे दुसरे फावटी पार्टिसिपेट ह्या फावटी हांव एक सिल्वर टायप एक केला कित्याक लागल्यार मस्त टायपाचें हांव पळयलां बट म्हाका एक आज स्पेशल दुसरेच रिती येजे म्हणून हांव एक ह्या फावटी LED सिस्टम लायट घालून एक गोल्डनाका कोटिंग दिवन हांव एक केला सगळ्यांक हॅपी क्रिसमस म्हजें नांव जसिंता मोर्नेस हांव बाळमरी पेरगस बज्जोटी टावन हांगा फस्ट टायम कॉम्पिटिशनाक येवचें हाच्या आदी आमच्या पेरगजींत आमी वर्सा वर्सकार प्रायज मारतालें हांव हांगा फस्ट टायम येयल्या आनी हाका कार्डबोर्ड आनी एक गम्म आनी ते हाचे पेरांचे हेंचे कवर घालून आमी हें केलां आनी तुमकां सर्वांक बरें पेस्त मागता आमी बुंटोळ पेरगेज बुंटोळ फार्ला वेलंकण मायाचे पेरगज जावन आयल्या म्हजें नांव आयरेन डिसोजा आमी कॉम्पीट करूंक सावील आनी सानवील वास नांव दिल्लें हें आमी सुमार एक 2 म्हयने लागबाग म्हळ्यार राती बसून दिसाचे वाउंट काडून मस्त वाउंट केला म्हळ्यार फुल्ल हे बॅम्बू स्टिकाचे केला आमी बॅम्बू स्टीक बारीक तासून ताचे कात माती काडून ताका आमी मस्त बारीक फायन कटिंग करून ताका भितरल्यान एक प्लास्टिका भाशेन आमी बसयला मागीर हे फुल्ल बॅम्बू स्टिकाचे बारीक आमी कवर केला मागीर भितर इल्लेशे ग्रीनरी घालून
केलां तितलें दुसरें कांय ना बॅम्बू स्टीक ओनली. तुमकां सोमेस्तांक बागीस नताला फेस्त मागता. म्हजें नांव अनिशा. हांव कळसा तावन आनी स्टार वासे आनी टॉयन तावन केलां आमी एक 4 days तावन हें करना आसा.